दिल्लीचो मुख्यमंत्री आणि आपाचो निमंत्रक अरविंद केजरीवाल 19 डिसेंबराक गोंयांत येता। तो कुंकळे एल्विसाच्या जाहीर सभेक उलयतलो। गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळींतूय केजरीवाल वांटो घेतलो। डिफेन्स मिनिस्टराक गोंया खातीर निर्णय घेवपाचो अधिकार ना म्हूण आप म्हणटा। इतले मजगतीं तांकां जाय तो कॅन्डिडेट घाल्लो ना म्हूण बाणावलेच्या 30 कार्यकर्त्यांनी आप सोडली। Our national convener Arvind Kejriwal will be coming to Goa on 19th December, and he will be addressing a public rally. As well, he will be participating in the Goa Celebration Day. The rally will be held in Kunkulum constituency in the evening. The defense minister, who has no authority to take decisions for the state of Goa and for the government of Goa, unilaterally calls for a meeting of senior bureaucrats. थळाव्या कांय कार्यकर्त्यांक जाय तो कॅन्डिडेट घाल्लो ना म्हूण मांडावलच्या 30 आप समर्थकांनी पार्टी सोडली। मडगांवां ते मिडिया कडेन उलयले। कांय दिसा फाटीं आमच्या कार्यकर्त्यांनी एक अल्टिमेटम दिल्लो पार्टीचे वडिलांक की बाणावलीचे सिलेक्शन प्रोसेस, जो कॅन्डिडेट सिलेक्शन जो प्रोसेस जाल्लो तो परत एक फावटी करपाक, कित्याक तो सारक्या प्रमाणान जावंक ना। आतां तांणी ग्रीवन्सीस सेलाक लेटर बरयल्लें, तांणी ताका कांयच रिप्लाय करूंक ना। ते फाटी आतां आमी मतदारसंघात सगळ्या आम आदमी पार्टीच्या व्हॉलंटियरान डिसायड केला पार्टी सोडून दिवपाक। At present, we have not decided on the future plan, and definitely most of us here, I can say, will not support any of the present candidates. नरेंद्र मोदीक शेतकारांचे पडूनच गेल्ले ना म्हणून दिल्लीचा आमदार आझाद शास्त्री साळगांव सभेक उलयलो। हमारे सैनिक आज even today our soldiers are fighting at the borders. Even today our agriculture is in distress. Farmers are committing suicide across the country. But the present government, the Narendra Modi government, is not interested. It is a continuous process. सरकारा येतली वतली। काँग्रेस सरकारान 5 वर्सां काडली, आता बीजेपीन फुडली 5 काडल्या। तेजे फुडें आम आदमी पक्षातलो खंयचीच स्कीम बंद जायना, आनी म्हाका अभिमानान सांगचें कशें दिसता, जर आमचो पक्ष आनी खरोच तो येतलो तेन्ना सत्तेर येतकूच ज्यो आयच्यो स्किमी आसा त्यो बंद जावच्यो ना, त्यो जावच्यो ना, तेतून आमी सुदार करून कितें तरी बरो करतले। ब्युरो रिपोर्ट पुडंट। बिरेस्तारा काँग्रेसीची पदयात्रा दक्षिण गोंयांत कुंकळे आनी नावेली पावली। बीजेपी सरकारान फाटली 4.5 वर्सां फटींगपणांनी सरकार चलयले। ह्या इलेक्शनाक बीजेपीक घरा धाडात म्हूण काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचो निशेध केलो। कुंकळे पदयात्रेक थंयचो आदलो आमदार चोकी आलेमांव आशिल्लो। फाटले 5 वर्सांक आमी गोंयांत बीजेपी सरकार पडयला, कित्याक 5 वर्सां आदीं तांणी गोंयच्या लोकां मुखार व्हडली स्वप्नां दिल्ली, व्हडली आश्वासन दिल्ली। आतां काय उलयल्या की गोंयची बेकारी काबार करतलो। जरी तर बेकारी काबार जायना, बेकारी बोत्तो म्हयन्या फाटल्यान 3,500 ते 4,500 दितलो। गोंयची म्हारगाय काबार करतले, गोंयांत जे कासिनो आहा ते बंद करतले, गोंयांत जे ड्रग्स चलता बंद करतले, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रश्न आहा हो सुटावो करतले, रिजनल प्लॅन भ्रष्टाचार चलता आमी चेंज करतले, गोंयकारांक स्पेशल स्टेटस दितले, आनी सांगूंक गेले जाल्यार आमी चार्जशीट काढले आहा, ही तांणी आश्वासन दिल्ली, एक पूण आश्वासन पूर्ण केलें ना। पदयात्रा चालू केल्ली आणि चालू खंयच्यान केल्ली? चालू केल्ली पेडणेच्या ज्या भागात फ्रीडम फायटराचे मेमोरियल आशिल्ले, पत्रा देवीच्या फ्रीडम फायटराच्या मेमोरियला कडल्यान काँग्रेस पक्षान एक उलो मारलो गोंयकारांक, बीजेपी हटाव आणि गोवा बचाव हो आशिल्लो नारो, आणि ही राजकीय क्रांती पदयात्रेच्या रूपान आज कुंकळेच्या गावात पावल्या। 10 वर्षांपासून आम्ही काँग्रेसात 15 साली घेऊन आमचो आमदार पडलो,
डिसिजन आणि मायनिंग बंद केलें. 22,000 ट्रक खणबेतात, शेकड्यांनी बारजे खणबेतात, हजारांनी लोक रस्त्यार. भस्मासुरान हात दवरलो, 1 लाख लोकांचो गबर जालो. हांकां सत्या दिल्ली कितें बरें करतलें म्हूण. पूण जेन्ना देवाक कळ्ळें की भस्मासूर सगळ्यांक काबार करता, भस्मासुरा फुडें एक बरी डान्सर धाडली आनी तिणें सांगलें तूं आत असो दवर म्हूण. सो भस्मासुरान आपले तकलेचेर हात दवरलो आनी आपलोच गोबर करून घेतलो. हे तुमी ह्या वेंचणुकेन विधानसभेच्या बीजेपी पक्षाक करतले, म्हाका येलो पळय भावना. रडयता त्या हॉस्पिटली रडटा, ते आमकां म्हणटा अरे बाबा तुमचे सरकार परते हाडा, मागीरच आपण उद्घाटन करून घेता, ताचे पयलीं नाका. आसूं थंय तशें अशी फटी मारून हे सरकार सत्तेर आयलें. कितें दिलें ह्या सरकारान? बायल मनीस जिती आसतना जशी तांच्या अब्रूची काळजी घेतात, तेच भशेन मरतकूच तांचे निमणे संस्कार करतना सुद्धा तांचो मान दवरपाक जाय म्हणून बायलांचो साधन मागला. तांचे कडेन खंय बायलांचेर निमणे संस्कारा विशीं कितल्योश्योच कंप्लेनी आयल्यात. धर्मीक संस्थांच्या फुडाऱ्या कडेन तांचें उलोवप चल्लां. विशय बायला आयोगा कडेनूय पावयला. इशू जो आमी घेतला तो डिग्निटी टू डिसीज, तो मागीर दादलो जावं या बायल जावं, तेका जेन्ना एक मनीस मरता तेका मानान आनी तेजे अंतिम संस्कार करपाक जाय. सो ही आमची विनंती. बायलो जेन्ना जिवी आसा तेन्ना तुमी खूब कितें करता तेजे अब्रू राखपाक, तेका मान दिवपाक. पूण जेन्ना एक बायल मरता तेन्ना सगळें सोंपता थंय. आमी सगळे समाजाच्या लोकां कडेन उलयले, आमी स्वामीजी कडेन गेली तपोभुमी, ताजे कडेन उलयली. आमी म्हणलें की हो जो इशू आसा तो समाजान घेवपाक जाय. जेन्ना मागीर आमी स्टेट कमिशन फॉर विमेन, जी महिला आयोग आसा, तेजे कडेन आमी अपील दिले. महिला आयोगानूय आमकां बरो सपोर्ट केलो. तेणी सांगलें की असले प्रथाचें कितें करपाक जाय, प्रायवेटली बायले कपडे घालपाक जाय, न्हावपाक जाय, ते प्रायवेटली करपाक जाय. आनी जेन्ना पब्लीक जाग्यार येता तेन्ना तेका एटलिस्ट एक धवो कपडो घालून तेजे क्रियाक्रम करपाक. दॅट्स द रिजन की आमी बिकॉज इट इज अ सेन्सिटीव इशू and we are not even naming any religion, we are saying any community where this practice exists. Okay. घेऊया एक ब्रेक.